जिंकले बगैर सोडचे ना आमका जाय आमका जाय आमचा हक आमका जाय आमका जाय आमका जाय आमचा हक आमका जाय सोडची ना रे सोडची ना जिंकले बगैर सोडचे ना सोडची ना रे सोडची ना जिंकले बगैर सोडचे ना. नमस्कार. आज कामगार दिन 1 मे. सगळ्या कामगार भावांक कामगार दिनाच्या शुभेच्छा. आयच्या दिसाक आमचेच गोयचे जे PWD लेबर सोसायटी अंतर्गत जे कितलीशीच वर्सां जाली कॉन्ट्रॅक्च्युअल डेली वेजीस आणि टेम्पररी स्टेटस म्हणजे काम करता आणि जे रेग्युलर पे पासून वंचित आसा आयज पर्यंत त्यांच्या खातीर एक लढो उबो करपाचो आमी आयज निर्धार केला. तुम्ही सगळे पत्रकार भाव 14 एप्रिलाक हांगा उपस्थित आसलेले. पणजेन एक मिटींग जाली. आमी डिसिजन घेतलें की आमी एक मुवमेंट स्टार्ट करूया जेणे करून 2003 पासून जे आतापर्यंत म्हणजे गेली 23 वर्सां सोसायटीच्या नांवान आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक आणि कामगारांक जे फटयलेले आसा त्याचो पर्दाफाश करपाचो म्हणून आमी ठरयलें. आणि हे जे षडयंत्र आसा की बारीक मनशांक हांगा सोसायटीन पार्क करून ठेवप आणि तांकां रेग्युलर सर्विसी पासून वंचित करप हे जे षडयंत्र आसा ते आतां पुरो करपाची पाळी येयल्ली आसा. म्हणून सरकाराक जाग हाडपा खातीर आमी आमची एकजूट म्हणजे त्या दिसा सांगिल्लें की काणकोण पासून ते पेडण्या पर्यंत आणि वास्को पासून ते वाळपय पर्यंत सगळे ह्या खात्यान जे काम करता PWD लेबर सोसायटीन ते सगळे आयज एकवटलेले आसात. आयज थोडे कामगार आमकां येवंक पावले ना कारण PWD लेबर सोसायटी ही एसेन्शियल सर्वीस प्रोवायड करता. आमच्या गोंयकार भावांची त्रास जावची न्ही, त्यांची गैरसोय जावची न्ही म्हणून तेंच्यांनी आमकां सांगलें की आपूण ह्या स्टेशनार काम करता, आपूण येयना बट आपूण तुमच्या वांगडा आसा हे प्रत्येकान सांगलें. म्हणजे आयज आमचो लेबर सोसायटीचो कामगार जो आसा पळय तो रेग्युलर पे पासून वंचीत आसा. पूण आयज जेन्ना अशी पाळी तेजी एकजूट दाखोवपाची येयली तेन्ना तो गोंयकाराचो विचार करून आपापल्या वर्क स्टेशनाचेर आसा. म्हणजे एक सामाजीक बांदिलकी एक कामगाराक कशी आसता आनी एक कामगार राष्ट्र निर्माण कसो करता हेजें एक उत्तम उदाहरण हे कामगारा मध्ये आयज पळोवंक मेळटा. लेबर सोसायटी म्हणून त्यांची पिळवणूक चालूच आसा. ते तितलेच काम करता. काही जण बिलिंगेचे काम करता, काही डेटा एंट्री ऑपरेटर म्हणून काम करता, डेटा एंट्री आणि बाकीचे MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ म्हणून काम करतात. म्हणजे जे रेग्युलर डेजिग्नेशनाची गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट असताना पळय त्याच डेजिग्नेशनाचे सेम प्रोफायल आमचे सोसायटीचे कामगार करतात. पूण तांकां पे मेळटा कितें? पयलीं मेळटाले डेली वेजीस. गेल्या 5 वर्सां पयलीं जेन्ना आंदोलन केलें तेन्ना तांकां टेम्पररी स्टेटस काही जाणांक मेळ्ळो. पण काही जण अजूनही वंचीत आसा. अजून रावल्या की आयज ना फाल्यां तांकां मेळटलें. 2003 जेन्ना तांकां घेतलेलें स्टार्ट केल्ली ही सोसायटीची तेन्ना तांकां कमिटमेंट दिल्लेलें की तुमकां एक दीस हांगासर आमी कन्फर्म करतले. म्हाका दिसता 1 किंवा 2 जे मंत्रीन तुमकांय खबर आहा कोण मंत्री PWD चड सांबाळा तो त्या मंत्र्यान आपापले लोक जे आपल्या कॉन्स्टिट्युन्सी आसले पळय तांकां त्यांनी कन्फर्म केलें आनी ह्या बाकीच्या गोंयकारांनी वयचे खंय? ह्या मंत्र्यांक फक्त आपलीच कॉन्स्टिट्युन्सी दिसता आणि हे जे हांगासर मोर मेले तेंच्यांनी आपलें आयुश्य दिलें डिपार्टमेंटाक तेंची आयज जबाबदारी घेवपाक एकटोय कोण तयार ना. आमी पळय दिगंबर कामत ऑनरेबल मिनिस्टर PWD तांकां तांची व्यथा मेळोवन सांगला, तांकां अंडरस्टँडूय जाला. ताणें तो रिमार्क मारून एग्जामीन करपा खातीर PCक तो मार्क केले पाहिजे. आमकां अपेक्षा आसा की सरकार हेजेर योग्य तो निवाडो दितलो, एक तो निर्णय घेतलो. कारण कायदेशीर बाजू कमकुवत आसा म्हणून तांकां सदांच डावल्ले वयताले. पूण आतां जग्गो वर्सीस युनियन ऑफ इंडिया हे जे जजमेंट येयला ते क्लियर कट आसा आणि ते कामगारांच्या फेवरान आसा. त्या जजमेंटाचो रूपरेषा घेवन लिगल ओपिनियन घेवन हांकां एट पार विथ परमनंट वेजीस म्हणटा हांव. कित्याक सोसायटीच्यान तांकां रेग्युलर हाडटलो जाल्यार हो खूब प्रॉब्लेम काडटले लॉ डिपार्टमेंट. आमकांय खबर आसा काही जाण जे बसल्या पळय ते फक्त हांगासर टेक्निकल प्रॉब्लेमूच काडपाक बसल्या. बारीक मनशाक सोल्युशन काडपाक थंय कोण बसूना. म्हणून आमचो डिमांड आसा की एट पार म्हणजे रेग्युलर एम्प्लॉईज जे वेजीस मेळटा पळय, सॅलरीज मेळटा पळय परमनंट एम्प्लॉईज गव्हर्मेंटाक सेम बेनिफिट्स आमच्या सोसायटीच्या कामगारांक तेंच्यांनी इमिजिएटली एक्सटेंड करूं जाय. म्हणजे तितून आनी कांयच टायम घालूं. खरें तर म्हणजे म्हाका अपेक्षा आसली की 1 मेक मुख्यमंत्री अनावन्स करतलो की जे आमचे रेग्युलर एम्प्लॉईजांक जे मेळटा पळय ते आयज पासून हांकां मेळटले म्हणून. बट दुर्दैव आमचें की अजून अनावन्समेंट आमच्या कानार पडना. पूण आमची डिमांड तुमच्या मार्फत की रेग्युलर एम्प्लॉईजांक जे बेनिफीट मेळटा, जे लिव्स मेळटा, जे सगळ्यो बेनिफिट्स मेळटा ते हांकां मेळच्यो. रेग्युलर एम्प्लॉई आमकां खबर आसा कोणाची जर डेथ जाली जाल्यार ताका अदर स्किमी अंडर तेंचे लिगल हेल्थ जॉब एक प्रोविजन केल्लें आसा. बट सोसायटी अंतर्गत हे सुद्दां लोक काम करता. तेंची कोणाची जर अननॅचरल डेथ जाली जाल्यार कितें जालें जाल्यार हांची जबाबदारी घेतलो कोण? ती सरकाराची जबाबदारी न्ही. हे कामगार आमचे गोंयकार न्ही, हे लोकल न्ही, हे बारीक मनीस समाजाचे घटक तांकां आयज अपलिफ्ट करपाची गरज आसा.
आम्ही सोशल अपलिफ्टमेंटच्या नावान बाता मारली म्हणून हांगा कोणाचें बरें जावचें ना. सोशल अपलिफ्टमेंट आमच्या कर्तृत्वान दिसपाक जाय, आमच्या कार्यान दिसपाक जाय, ती हांगा दिश्टी पडना. हांगा आमकां दिश्टी पडटा फक्त इव्हेंट मॅनेजमेंट कशें करप हे सरकारा कडल्यान सध्या शिकचें. आनी बारीक मनशाक कितें जाय पळय तें आजून ते कांय तांकां दिवपाक तयार ना. सो आयज 1 मे आमी सगळे एकी कडेन येयल्या आनी सरकाराक परत एकदां शिटकावणी दिता की आज पासून तरी तुमी ह्या लेबर सप्लाय सोसायटी जी आसात, कामगार जे आसात त्यांच्या बद्दल विचार करात. तांकां ह्या म्हयन्या भितर 1 मे तुमच्यान जालें ना न्ही, तर मे म्हयन्या भितर तरी ती एक पॉलिसी फ्रेम करात आनी इमिजिएटली तांकां रेग्युलर एम्प्लॉईजो जो पे आसा आनी बेनिफिट्स आसा तो एट पार विथ एक्सटेंड करात. बाकीचे कितें आसा ते कायद्यान आनी सविस्तर जातल्योच गजाली. बट सद्या इशू आसा मॉनिटरी. 30,000 22,000 अशे पगार मेळटा तांकां. तुमीच सांगा म्हाका 8 वरां काम करता आनी तांकां कितें मेळटा? तोच काम करपी दुसऱ्या मनशाक कितें मेळटा? 7 पे मेळटा विथ ग्रेट पे. आनी हेंच्यांनी अशें कितें वायट केलां? हेंच्यांनी एकूच वायट केलें की ह्या लोकांचेर विश्वास दवरले आनी हे सोसायटी अंडर कामाक येयले. हेंच्यांनी म्हाका दिसता जे PWD मिनिस्टर जावन गेले तेंच्यांनी हेंचो विश्वासघात केल्लो आसा. आनी आयज एक पाळी येयल्ली सरकाराक एक ऑपॉर्च्युनिटी आसा हे लोकांचें बरें करपा खातीर आनी एक दाखोवन दिवपा खातीर की आमी हे सरकार जे आसा हे बारीक मनशा खातीर कितें तरी करता म्हणून. इव्हेंट मॅनेजमेंट पुरो जालें, आतां तरी मातशी जाग घेयात. ह्या कामगारां खातीर एक अशी पॉलिसी करात जेणे करून तांकां अशें दिसूं येता की हे सरकार म्हाजें म्हणून. आयज तांकां दिसता सरकार परकी कशें, हेंचे विचार करना, म्हणजे सावत्र आसलेल्या भशेन तेंच्या वांगडा वेव्हार करता. तशें जावचें न्ही. आनी सरकारान दाखोवन दिवचें आमकां की खंयतरी हातूंतलो एक सुद्दां कामगार जर कमी पडटा 1% जो कामाक येना, कोण इरेग्युलर आसा, तेजो रिकॉर्ड बरो ना, अशें जर डिसिप्लिनरी कोणाचेर प्रोसिडींग चालू आसात, हांव सरकाराक एश्युरन्स दिता अश्यो जेन्युइन केसीस आसा पळय ते खंय कामगार चुकतात तेजी बाजू आमी घेवचे ना. पूण जिनियन कोण काम करतात, दीस रात काम करतात त्या काम डिपार्टमेंटाक, तांकां तरी तुमी सांबाळून घेयात न्ही. सो तुमच्या मार्फत आयज एक सरकाराक विनंती करता आनी परत एकदां सांगता की मे म्हयन्या 1 मे जालें ना तुमच्यांनी, मे म्हयन्यान मे 2026 ह्या म्हयन्यान तरी एक अशी पॉलिसी करा जेणे करून रेग्युलर बेनिफिट्स आनी रेग्युलर पे ऑफ परमनंट एम्प्लॉईज ह्या कामगारांक मेळपाक जाय. आनी जजमेंटूय सुप्रीम कोर्टाचें क्लियर कट आसा, कांयच प्रॉब्लेम ना. गरज आसा फक्त इच्छा शक्तीची. म्हणजे आयज सरकाराची जी धोरण आसा पळय, रियल इस्टेट धोरण, मायनिंग धोरण, कॅसिनो धोरण, हे धोरण करच्या पेक्षा आयज खरी कामगार धोरण अवलंबाची गरज आसा. कामगार धोरण अजून ना हांगासर. गोंयचो भुरगो बेकार जायत आसा आनी ताका मागीर अशें सोसायटीच्या नांवान फटोवन ताका हांगा मागीर असोच पार्क केलो वयता जेणे करून ताका आशेर जगयलो वयता की एक ना एक दीस तूं कन्फर्म जातलो म्हणून. आतां जवळ जवळ 23 वर्सां जालीं असे कामगार आसात जे रिटायरमेंटाक पावला पूण ते अजून कन्फर्म जावंक पावना. तांकां भुरगीं ना, तांकां तेंच्या भुरग्यांचें शिक्षण ना, तांकां एक बरी लायफ जगपाचो अधिकार ना आसा न्ही. पण कित्याक डिस्क्रिमिनेशन करता? इमिजिएटली हे डिस्क्रिमिनेशन स्टॉप जावचें, कामगारांक तेचो हक्क मेळचो. आनी जे परत एकदां सांगता जे रेग्युलर वर्कर्स, रेग्युलर एम्प्लॉईज गव्हर्मेंटाचे आसात तेच बेनिफिट हे सगळे सोसायटीचे कामगारांक मेळचे ही एक मागणी आयज तुमच्या मार्फत हांव सरकारा कडेन मागूंक सोदता. त्या खातीर आमी सगळे एकी कडेन आयल्या. आयज म्हज्या वांगडा आसात आमचे इंटकचो स्पोक्स पर्सन दिलीप बाब गांव आनी बाकीचे सगळे आमचे पदाधिकारी. आयज लेबर डे, आयज लेबराचो हक्काचो दीस. खरें तर गोंयच्या सरकाराक आयज कामगारांक बरी बातमी दिवंक जाय आशिल्ली, पण सरकार दितला. सरकार कामगारां कडेन दुर्लक्ष करतात. आज एक गोवा PWD लेबर सप्लाय जे सोसायटीचे जे कामगार आसात ताज्या हायते 2003 पासून खंय काम करतात. 2003 म्हटल्यार त्या 3 कोण कामाक रावला तेका 23 वर्सां पूर्ण जातली. 23 वर्सां कामगाराचेर अन्याय करप हे सरकाराक सोबता. सरकार हे कायदे कानून करता. आमी पळयल्यात प्रायवेट सेक्टरान सुद्दां कॉन्ट्रॅक्ट लेबरना काम सरकाराच्या अगेन्स्ट कामगार आपले हे काडटात, मोर्चे काडटात, झगडटात. आणि सरकारूच हांगा जो कायदे करता लेबरांक ते राखचे आसता तेच सरकार आपल्या लेबरांक कॉन्ट्रॅक्ट जो टेम्पररी दवरता ही खरीच नामुश्की. हांव मागता आयच्या ह्या लेबर दिसा गोंया राज्याचे PWD मिनिस्टर जावन आसात दिगंबर बाब कामत, जे पयलीं एक काळी गोंयाचे
मुख्यमंत्री आशिल्ले हांव जाणा की ज्या टायमार ते मुख्यमंत्री आसले तेन्ना प्री एम्प्लॉयमेंट अंतर्गत खूबशे कामगार त्या टायमारच्या मुख्यमंत्र्यान भरलेले प्री एम्प्लॉयमेंट स्किमीचे आणि तेन्नाचे जेन्ना टेक ओवर केलें दिगंबरान 2007 तेन्ना तेणी सगळ्या प्री एम्प्लॉयमेंटाचे कितले कामगार आशिल्ले क्लार्क तांकां टप्प्याटप्प्यांनी सांबाळून घेतले परमनंट त्याच धर्तीचेर कामतीक आतां संदी आसा तीच धर्तीचेर तुमी ह्या बी कामगारांक टप्प्याटप्प्यांनी सांबाळून घेवा किंवा आमचे अजय बाबान सांगिल्ला तशें तांकां जी बेनिफीट आसा परमनंट कामगारांक जे बेनिफीट मेळटा ते लागू करा अशें ना जाल्यार अशे तरी कामगारांक खूश दवरात जेणे करून कामगार सुखी उरतलो हांव परत एकदां मागता आमच्या गोंयच्या मुख्यमंत्री सदांच सांगता की आपलें सरकार अंत्योदय तत्वाचेर चलता अंत्योदय तत्वाचेर जर तुजें सरकार चलता आसत जाल्यार कामगारांक तुमी अशी कित्याक दाये करतात कित्याक तुमच्या सोबत आंदोलनां करपाक लायतात तुमी खरोखरच तूं जर अंत्योदय तत्वाचेर चलता आसत जाल्यार आयच्या दिसा आयज म्हणून तुमी नात फाल्यां तरी एक घोशणा करा की ह्या म्हज्या दोळ्या समोर अंत्योदय तत्व दोळ्या समोर दवरून हांव म्हज्या PWD कामगारां परमनंट हेजेर हाडटलो किंवा परमनंट ज्यो कामगारांक सुविधा मेळटात त्यो लागू करतलो आतां हे जालें PWDचेर आनी विविध खात्यांचो अशीच परिस्थिती आसा आनी सरकार तें कांय करिना 2022 तुमी 15,000 नोकऱ्यो भरल्यो त्या टायमार तुमकां उगडास जालो ना ह्या कामगाराचो त्या टायमार सुद्दां जर कांय जागे हेंच्या भितरूच भरलेले भरूं शकताले पूण भरले ना पण इलेक्शन दोळ्या समोर आशिल्लें नोकऱ्यो दिल्यार मतां पडटलीं हे दोळ्या समोर दवरून तेंच्यांनी 15,000 जागे भरले आपणाक जाय तशें आतां तुमी ते भरल्यात आतां तुमी आतां इतले वर्सां कामां करतात हे काबील न्ही हे काबिलांक पयलीं दियात मरे काबील नासलेल्या मनशाक तुमी भरतात आनी त्या खात्यान सगळीं वाट लावन उडयतात आपापले मर्जींतले म्हण हांव एकदां मागता परत या लेबर दिसाच्या दिसा जो लेबराचो हक्काचो दीस आसा सरकारा कडेन मागता पळयात तेंच्यांनी जे कश्ट सोंसला ते पळयात आनी तांकां न्याय मेळोवन दियात ही हांव म्हज्या सरकार आनी PWD खात्याच्या मंत्र्या कडेन मागणी आसा लेडीज कार्ड हांव सिद्धेश आमोणकर हांव PWD अंडर कॉन्ट्रॅक्ट जॉइन जाल्लो सॅलरी आहली 1,600 ओन्ली 1,600 देन आफ्टर 2003 मनोहर पर्रीकर लेट मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर सरान सोसायटी केली 2003 आणि आफ्टर दॅट 2013 आमकां तेणें TS दिलो टेम्पररी स्टेटस हांवें आमकां दिल्लें कितें आयज फाल्यां ना फाल्यां तांकां एक्सिडेंट दिल्लो तुमी फिक्स जातले अशें मिनिस्टर PWD कितले येवन गेले आमी गेले अपॉयंटमेंट घेवन गेले जातले तुमचे 1-2 म्हयने जातले पूण सगळी फटींग म्हणा आतां आय हॅव कम्प्लिटेड ऑलमोस्ट 26 years ऑफ सर्वीस इन PWD डिपार्टमेंट 26 years कांयच जावना हांव येवपाचो मुद्दो हांगा कितें वचो आयज रागान उलयता कित्याक म्हाका अशें दिसता आमचें जालें आतां आमकां एक 10 वर्सां उरले 10 सुद्दां ना थोडे आमचे ऑलरेडी कामगार आतां रिटायरमेंटाक पावल्या कोणाक 4 उरल्या कोणाक 3 उरल्या कोणाक 5 उरल्या कोणाक 2 उरल्या कोणाक 1 उरल्या ते विटले अजिबात विटले आमचें कितें तांकां दिसता कितें कांयच जावना आमचें इतले वर्सां काम करून सगळे लोक काम करता आमचे बरें हार्ड वर्कर आसले आमचे सगळे बाबतींत आमकां फटयल्या म्हाका दिसता आतां तरी हांव कित्याक येयलां आमचें सोड आतां तुमी एप्रेंटीस घेता हांव कितें म्हणटा जे आमचे पयलीं काम करा आय एम नॉट सेईंग डोंट टेक देम तुमी घ्या तांकां तुमी यूज करता तांकां तुमी वर्सभर यूज करता आनी धांवडे घालतले मागीर आनी तांकां म्हणटा तुमकां एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट दिलें म्हणटा एक्सपिरियन्स मागीर तुमकां काम जातलें म्हणटा खंय ना काम ना ती बाबडे एक वर्स काम करतले घरान बसतले जो कोणाचो प्रेशर कितें तो कामाक लागतलो जो कोणा गरीब आहा पळय तो थंयच उरलो तेणें कांय जावचें ना तो सोदतलो भोंवतलो ते वर्सभर काम करतलो आनी एवढे भोंवतलो काम जातलें आयज जातलें फाल्यां जातलें आनी जातलें कांय जावचें ना सेकंड इम्पॉर्टंट म्हणटा कितें आसता हांव कितें केलें हे आतां बाकीचे जे आमी स्टाफ पळयता फर्स्ट बॅच हांव 2002-3 आनी मागीर आतां आमचो हो बॅच आसा सेकंड बॅच फाटल्या दिसा सेकंड बॅच आनी आफ्टर दॅट थर्ड बॅच आसा हे थर्ड बॅच आतां हेंचे तरी कितें बरें जावपाक जाय आमी ते सोंपले हांव कित्याक गेलो हेंचे तरी कितें बरें जावपाक जाय हेच्या फुडें आनी सगळ्यांक फेसिलिटी जी आसा पळय गव्हर्मेंटाक मेळटा पळय ती हांव फाटीं उलयलो पळय गव्हर्मेंट आमकां PWD बोनस दिता हांव परत तेच म्हणटा कित्याक बोनस दिता म्हणटा कित्याक गव्हर्मेंटाक तुमी 7,000 बोनस दिता तो दिता केन्ना दिवाळेक आमी थंयच काम करता
आमकां केन्ना मेळटा आमकां केन्ना मेळत ना टायमार तो जालो 4 दिवाळी मागीर मेळटलो केन्ना जाय जाल्यार घे तो आमी 1000 ही खंयचे रुलान बसता 1000 बोनस 1000 बोनस खंय बसता we should at least get 50% of the amount. If government employees are getting 7,000, then we should get at least 50% of the amount. 50%, I'm saying. तो सुद्धा ना. हांगा कोण दुकानार सुद्धा काम करता पळय तेका 5 ओनर दिवाळीक बोनस 10,000 पगार 10,000 बोनस दिता डबल दिता तेका तो आनी आमी भीक मागे 1,000 बोनस घेवन सांगपाक सुद्धा फायल करता बाबा बोनस मेळ्ळा हय मेळ्ळा 1,000 मेळ्ळा म्हणटा आमी आसता ती आमकां मागीर न्हू कामाक कितली वर्सां जाली तुका हांवें म्हटलें जाली गो आतां म्हाका सर्वीस जाली हांव काय करूंक सांग हांव इतलें मागता गव्हर्मेंट आतां रिकमेंड कामात हॉनरेबल मिनिस्टर फॉर PWD तुका रिक्वेस्ट करता पांयां पडटा कितें तरी भुरग्यांचें आतां बरें कर आतां टायम सोंपलो तेंचें कितें बरें जावचें थँक्यू एक बार प्रमोशन मेळटलें आमकां जाय सोडच्या ना रे सोडच्या ना जिंकल्या बगल सोडच्या ना सोडच्या ना रे सोडच्या ना जिंकल्या बगल सोडच्या ना सोडच्या ना रे सोडच्या ना जिंकल्या बगल सोडच्या ना आमकां जाय आमचो हक आमकां जाय आमकां जाय आमचो हक आमकां जाय सोडच्या ना रे सोडच्या ना जिंकल्या बगल सोडच्या ना आज आमकां 13 वर्सां जाल्ली आसा PWD लेबर सोसायटी अशी की लोनां गेली आमी खंय लोन मेळना तुमचो पेमेंट कमी म्हणटा तुमकां कितें दिवं पेमेंट स्लीप पळयतना तुमी PWD लेबर सोसायटी म्हणटा तुमकां पेमेंट जावचें ना म्हणटा तुमचे भायर पडटले म्हणटा लोन तें मेळना भुरग्यांक बरें बाबा फ्युचर दितलें तें ना आमकां लोना खातीर आमकां अर्दें आमचें आयुश्य थंयच वता गोल्ड लोन काडलें थंय भरलें प्रायवेटान गेली थंय पळयलें ना आसूं तुमकां लोन मेळचो ना तुमी चला म्हणटा आतां आमी करपाचें एवरी सेकंड सॅटर्डे आमी म्हयन्याच्या CMA वचून मेळटा सर आमचें कितें जालां हांव पर्सनली हांव उलयतां CMA कडेन सर आमचें कितें तुमचें जालें तुमचें जातलें तुमकां आनी तुमी परत येनाका हांगा बुके सुद्दां दिल्लो आसा म्हाका दिल्लो आसा बुके तुमचें जालें आतां तुमकां आनी परत येवपाक दिवचें ना पूण तुमचें जातलें बजेटां तुमचें घाला पूण बजेट मेरेन रावलें आमी खंय कितें जालें कांयच ना आतां आमी परत वचपाचें आशिल्लीं म्हणल्यार नाका म्हणपाक लागलें दोतोर म्हणपाक लागलो आमकां हांगा पळोवया पयलीं कितें जाता तें आवाज करून थंय तरी जायना जाल्यार मागीर फुडें वतलीं आमी आतां करपाचें तरी आमी कितें सरान आतां आमी कितें एक तरी करपाचें नाल्यार एक तर आमी आतां फुडें सरतलीं आनी कितें तें दाखयतलीं आमी हें आमी सांगतात माझे नाव राजा केरकर हांव फोंड्या आसता हांव जेन्ना 2013 जेन्ना PWD लेबर सप्लाय सोसायटी कामाक लागलो तेन्ना खूब उमेद जाली म्हाका कारण खरें म्हळ्यार हांव पयलीं कंपनी कामाक आशिल्लो पूण तें काम सोडलें आनी हांगासर कामाक गेलो पूण त्या वेळार तिथे केन्ना रोखडें केन्ना तरी फिक्स जातलो अशें म्हणून पूण कालांतरान 2-3 वर्सां आनी 5 वर्सां 6 वर्सां 7-8 वर्सां आनी केवळ 12,000 पगार जो म्हयन्याक तो घेवन हांव म्हजी जी फॅमिली आहा ती हांव चलयतालो म्हजी फॅमिली म्हणजे म्हजी जाणटी आवय म्हजी बायल म्हजो चेडो अशी आमची फॅमिली आसा म्हाका दिसतालें की प्रत्येक फावटी की आयज फिक्स जातलें फाल्यां फिक्स जातलें आमकां सगळ्यो फॅसिलिटी मेळटल्यो अशें दिसतालें पूण त्या आशेन आज पर्यंत अशे दीस काडीत रावलो पूण शेवट पर्यंत म्हणजे मागीर आमकां अजय प्रभावकर हांच्या प्रयत्नांतल्यान सरकाराच्या प्रयत्नान आमकां जेन्ना टेम्पररी स्टेटस लागलो तेन्ना खंयची मातशी पगार वाड जाली आनी मातशें जिवाक बरें दिसलें पूण कारण आतां मोठी खंत एक व्यक्त करता कारण म्हाजी आनी फक्त रिटायरमेंटाची 6 वर्सां उरल्यात आनी म्हाका एकूच प्रश्न फक्त मेन मुख्य म्हणजे म्हाजो चेडो म्हाका सदींच विचारता पप्पा आमकां घर केन्ना बांदतलो आनी 4 चक्रांची गाडी केन्ना घेतलो आनी जेन्ना हो प्रश्न आज पर्यंत म्हणजे मनातून खूब वायट दिसता कारण हांव उत्तर ताका दिवंक शकना कारण तुजो पगार जाय रेग्युलर कितें फिक्स जाय तें कांयच ना आमचे कडेन अजून पर्यंत कांय ना आनी ती खंत म्हाका आयुश्यभर उरची न्ही म्हणून हांव माननीय आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी तशेंच आमचे माननीय सार्वजनीक बांदकाम खात्याचे मंत्री आदरणीय श्री दिगंबर कामत सर हांकां कळकळीची विनंती करता की आमच्या बरोबर जे कितें आमच्या दोतोरान नेत्यान आमचे जे कितें प्रश्न मांडले ते हक्क आमकां तुमी प्राप्त करून दिवचो आनी उरलेलें जे कितें आयुश्य आहा तें आमच्या सुरळीतपणान चलपा खातीर आमकां मदत करची इतली अपेक्षा व्यक्त करता त्यो बरें करूं अजय बाबा आता किती असलं आयज तुम्ही प्रोटेस्ट आयच्या दिसा पसून मर्यादा येता कसं पुढे वयतले तुम्ही आयच्या आनी प्रोटेस्टाक सुरवात जाल्ली आसा
म्हणजे पयर आमी ऑनरेबल मिनिस्टर दिगंबर कामत तांकां सविस्तर कल्पना दिल्या की कितें सद्या स्थिती आसा सो तेंच्यांनी अंडरस्टँड करून घेतला आनी एग्जामीन करपाक टीसीक दिला सो आनी एक 8 दीस वाट पळयतले आमी सो परत एकदा रिमायंडर तांकां मेळटलें वचून आनी पिसफूल मॅनर जर जायना जाल्यार मागीर आमची ती ग्रेविटी ऑफ एज्युकेशन आहा पळय ती वाडयतली. आयज 5 पर्यंत तुमी हांगा आसा. आयज 4 पर्यंत 4:30 पर्यंत हांगा आसा. 8 दिसा उपरांत मागीर तुमी करता. कारण तुमकां सांगता की काही आता म्हाका आतां थोड्यांनी सांगलें की आमी हो मुवमेंट स्टार्ट केलो म्हणून कालच्यान थोड्यांक टॉयलेट क्लीन करपाक लायल्या काही इंजिनियर्सांनी. सो हांव तुमच्या मार्फत ताका इंजिनियरांक सांगूंक सोदता की फाल्यांच्यान तांची ती ऑर्डर काडल्या तांकां जे इन्स्ट्रक्शन ते बंद कर नाजाल्यार 4 दिसांनी तुज्या डिपार्टमेंटान तूं खंय आसा पळय तो इंजिनियर नांव घेना ताजे फुडें आमी वचून ताका कितें शिकयतले. एक वॉर्निंग ताका की ह्या कामगारांचेर जर राग काडशीत तर तुका कितें मागीर आमी दाखयना. टॉयलेट धुवपाक लागली म्हटल्यार अशें काम कितें ताजें ते हँडिकॅप्ट आसा एक कळ्ळें न्ही. आतां एक लेडी म्हाका सांगपा येयली की 2 दीस जाले आपण इतली वर्सां काम करताले आपल्याक केन्नाच तेणी टॉयलेट क्लीन करपाक लावना कळ्ळें न्ही. सो पयर खंय ताका सांगलें की आतां तूं करपाचें म्हणून हांव शिटींग काम कितें खातीर हांगा येतली म्हणून? तर ताका विचारूं जाय आतां. सो अशें जर तुमी राग काडपाचें आसा न्ही जाल्यार तुका एक सांगता तुजेर कसो राग काडपाचो तें आमी पळयता. इंजिनियर गोंयकार गोंयकार नमस्कार, हांव महेश नायक ढवळी फोंडा. हांव PWD डिव्हिजन 12 सांग्यार काम करता. तुम्ही विचार करा एक मनीस फोंडासून 40 किलोमीटर ढवळीसून सांग्यार वयता कितले त्रास करता भोगता. जस्ट इमेजीन हांव मागता आमचे पयलूचे जे PWD मिनिस्टरान कितें म्हणून विचार करून ते मनशाक थंय पयस पयस घातले. बरें घातले. आमी रिक्वेस्ट केलो की आमकां लागीं हाडा एक 10 किलोमीटर विदीन रूल पास जाल्लो 10 किलोमीटर 2 फावटी हांवें लेटर दिलें. म्हाजी कोणें लेटराचो रिस्पॉन्सूच दिलो ना. ओके सोडून दी. मागीर आमी मागले सरकारा कडेन आमचे TS लागत ते बेगीन लागचे म्हणून. ते बसून लागपाक आमकां 1 वर्स 2 वर्स झगडचें पडलें. मागीर अशेंच आमी हांगा पावसान भिजोन आंदोलन केलें तेन्ना आमकां TS लागलें. तर ते TSन आमकां कितें तरी मातसो आदार मेळ्ळो. पूण आतां फुडें कितें आतां आमी जें काम करता थंय जे रेग्युलर स्टाफ आसा ते जवळ जवळ 8 पेचेर पावले. आतां मेळटा काय म्हाका खबर ना पूण हांवें वाचलेलें 8 पे तांकां मेळटा म्हणून. म्हणजे लागू जालो इम्प्लिमेंट जालो आतां. पूण आमकां एटलीस्ट 7 पे वचून ना. तर आमचे सारके भुरग्यांनी करपाचें कितें. आतां हांव आयज विचारता ते मिनिस्टराक तुका मातूय पडोवन गेले ना इतले वर्सां तुवें कामाक लायले तेंचे करतलो कितें काय म्हणून फुडें. आमकां सांगलेलें 2 वर्सां भितर तुका फिक्स जातलें म्हणून. कित्याक जालें ना तेजी वासपूस केली तुवें. इतली असेंब्ली सेशन जाली एक दीस तरी कोणें मिनिस्टरान आमच्या सोसायटीत क्वेश्चन रेज केलो. होच पगार घेऊन काम केल्लो आसा. आता जर तुम्ही हांगा सगळे कडेन पळयत जाल्यार जेंट्सूय आसा आनी लेडीजूय आसा. एकवेळ बायल मनीस ही दादल्यांचेर अवलंबून आसता. म्हणजे घर चलोवपाक दादलो रिस्पॉन्सिबल आसता. म्हणटकीर बायल मनशेक तरी मातसो सुशेगाद मेळटा. पूण ह्या दादल्यांनी करपाचें कितें. तांच्यांनी 8,000 घेवन 10,000 घेवन 12,000 घेवन अशेंच रावपाचें. तांचो संवसार चलतलो कसो फुडें. बरें आतां 30,000 जाला पगार. तांकां थोड्यांक कमी आसतलो 22-25 कारण आमकां ते टेम्पररी स्टेटस सुद्दां जरी लागले जाल्यार ते म्हणजे टप्प्यान आसा. वर्क एसिस्टंट लेबर म्हणजे वेगळे वेगळे स्कील वायज आसा. सो तांच्यांनी करपाचें कितें. खंय गेले जाल्यार लोनाचो प्रॉब्लेम. मागीर चल्या भुरग्यांची लग्न जायना कित्याक सोसायटी स्टाफ कॉन्ट्रॅक्ट म्हणटा म्हणून. म्हणजे करपाचें कितें आमच्यांनी. तेन्ना आमी आतां सरकारा कडेन मागता आमी पयर 14 एप्रिलाक आमचे सगळे सोसायटी स्टाफ मेळून एक मिटींग घेतलेली जंय थंय आमचो 600 ते 700 सगळे लेबर आशिल्ले कामाचे जे आमी बरोबर आसता ती. आनी आमी सगळ्यांनी अशें ठरयलें की हो प्रोसिजर आतां फुडें व्हरपाचो. आनी हो प्रोसिजर फुडें व्हरतना आमी तो मेमोरंडम लावन पयर 27 तारखेक आमचे PWD मिनिस्टर दिगंबर सराक मेळून ते मेमोरंडम सबमीट केलें. ताज्या नंतर आमी हाका PCकूय मेळ्ळी आल्तीन वचून आनी तांकांय बी तें सबमीट केलें. दितना खूब पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स आयलो. पूण हें आतां म्हणजे केन्ना कृतीन उतरतले हें आमी सगळीं हातून आतुरतेन वाट पळयता. आमकां जाय आमकां जाय आमकां जाय आमकां जाय सोडची ना रे सोडची ना सोडची ना रे सोडची ना. प्लांट वरसून येयला पेडण्यासून आमी पयलींपासून आमी कॉन्ट्रॅक्ट बेस कामगार सोसायटीचे कामगार अशे सगळ्या लोकां वांगडा आसूं. जितके वर्सां आमी फक्त स्ट्रायक आनी ह्या करपाकच सोंपला बाकी कांय ना प्रोसिजर.
आयज सोसायटीचे जे सिनियर पहिले कामगार आहात ज्यांका 23 वर्षां जाली कामार, पण आयज तांकां आयज मेरेन काय ना, फक्त टेम्पररी स्टेटस अडवल्याचे. एक्च्युअली टेम्पररी स्टेटस लायल्या उपरांत आमकां फिक्स करा म्हणून सांगांक येवपाची गरज नाही. टेम्पररी स्टेटस लायल्या उपरांत डायरेक्ट एक कितको तो पिरियड ठेवया तुम्ही वर्षाचो आणि डायरेक्ट फिक्स करा, ह्या प्रोसिजर असता. पण टेम्पररी स्टेटस लागून फिक्स जावना. आयज आमकां अजून पर्यंत मागणी करची लागता. आम्ही आता कॉन्ट्रॅक्ट बेस कामगार म्हणून आम्ही लास्ट थर्ड सगळ्यात लास्ट हे आम्ही सोसायटी येयला, जे कॉन्ट्रॅक्ट बेस लेवलीसून सोसायटी येयला. कॉन्ट्रॅक्ट बेस आमच्यापेक्षा सिनियर असले, जे 20 वर्षा कॉन्ट्रॅक्ट बेस कामगार म्हणून काम केलं आणि आता रिटायर झाले. 20 वर्षा, 15 वर्षा, 12 वर्षा आणि 7 वर्षा असे कॉन्ट्रॅक्ट बेस काम करून त्यांना सोसायटीत घेतले. सोसायटीत घेतले ते कसे, त्यांना खाली त्यांच्या सगळ्या कामाक 0 मार्क्स दिले आणि फक्त 5 वर्षाची त्यांची याचं सर्व्हिस केल्याचं अटेंडन्स धरून सोसायटीत घातले. म्हणजे इतकी वर्ष काम करून ते फुकट गेले. त्यांचे 20 वर्ष 15 वर्ष करून फुकट गेले. इतके करून त्यांच्यानी घेतले आमका सोसायटीत. ह्याच्यावर आम्ही समाधानी झालो. पण त्यांच्याने पुढे आमका 8 वर्षाचो टेम्पररी स्टेटस म्हणून प्रकार ठेवलो. जो टेम्पररी स्टेटस हो कॉन्ट्रॅक्ट बेस भुरग्यांक ठेवकच पावना असलो, कारण ऑलरेडी त्यांची वर्ष फुकट गेली. जे डायरेक्ट सोसायटी दिले जाल्यार त्यांना एक 8 वर्षाचो थेलो टेम्पररी स्टेटस जाल्यार हुस्को नसता. म्हणजे जे आता सोसायटीत घेतात डायरेक्ट ते आणि ते ह्या करतात त्यांना 8 वर्ष टेम्पररी स्टेटस येयलो मोठा ना. पण जे कॉन्ट्रॅक्ट बेस भुरगे म्हणून काम केल्ल्या भुरग्यांक सुद्धा टेम्पररी स्टेटसचो प्रकारात जावंक लागला जाल्यार तो फिक्स जाता म्हणसर रिटायर जातलो. आणि फिक्स जावपाची आशा ना. टेम्पररी स्टेटस लायल्या उपरांत मनशां फिक्स जावंक जाय. कारण आधी ह्याच्या आधी इतर डिपार्टमेंटा जे पेट्साचे बी लॉक झाले, LDCB कामाक लागल्याचे, ते लोकांक 2 वर्षा भितर 800 लोक फिक्स जाले. ज्यांका टेम्पररी स्टेटस लायल्या उपरांत 2 वर्षा भितर 400 पहिले झाले, उपरांत 400 झाले. आणि हो अन्याय PWD ह्याच्यावरच अन्याय इतको कित्याक, ज्या डिपार्टमेंटात पहिली पासून डेली वेजेसचो प्रकार असताना पासून अशी सवय हा की त्यांना कामगारांक फिक्स करप बेगिना ना. 13 वर्षा काढून फिक्स जाल्ले हा सोसायटीचे सिनियर आताले. पण एक फिक्स जातले म्हणून आशा. सोसायटी कामगारांक फिक्स करपाचीच ना जाल्यार तुम्ही तशें सांगा, पण आमकां सॅलरी वाडया, पण आमकां करतले फिक्स म्हणून आशा ह्या करून आमकां रिटायर करू नाका इल्ल्या. तर तेचेर काहीतरी तोडगो काडा. आमचो ना गव्हर्नमेंटा बद्दल विरोध कसलो हेका. आमकां 5 वर्षा हे केल्या तेंच्यांनी, 5 वर्षा हे केल्या आमकां कॉन्ट्रॅक्ट बेस कामगार काम म्हणून केलं. 5च वर्षा तुम्ही कामाची धरता. 20 वर्षा काडले. आमकां काय ना, 20 वर्षा आमची काढली तरी आमचे भाऊबंद एक 7 वर्षा काढले, 5 वर्षा त्यांच्या वांगडा आमकां घेतले सोसायटीत, काय हरकत ना. पण आमकां टेम्पररी स्टेटसचो प्रकार लावंक डायरेक्ट आमकां दिवंक जाय सोसायटी टेम्पररी स्टेटस. नवीन भुरगे सोसायटी डायरेक्ट येतात ते रावतातच 8 वर्षा टेम्पररी स्टेटस. ओके, कित्याक सिनियर हेंका तशी लायली टेम्पररी. सिनियर हेंका कितकी लायली टेम्पररी, ते सोसायटी नावाक ते टायमाक असले, प्रत्यक्षात कांयच ना. प्रत्यक्षात कांयच सोसायटी तांकां ह्या व्हॅल्यू ना. कॉन्ट्रॅक्टातच असलेले भशेन दिसतात. आमचे तसे काय ना. पण करतात जाल्यार सारखे फिक्स करा आणि अशें आमकां खेळ धरवा नाका. इतकेच आमचे सांगणे. सगळे कामगार आमचे भावबंद जे असे तांकां तरी न्याय मेळपाचो इतकीच आमची इच्छा. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.